सोमेस्तांक प्रणाम. डिवाइन न्यूजाक स्वागत. हांव मेल्विरा रोड्रिगस. पयल्यान हेडलायन्स. आद्वेंत काळाच्या दुसऱ्या आयतारा पापा फ्रांसिसांन संदेश. वर्ला वेलांकनी मायेचे पिरगजेंत वार्षिक परब. आपोस्तलांच्या रानयेचो मेळ एसारी भयणीतावन आपली शाश्वीत आंगवणी. आद्वेंत काळाच्या दुसऱ्या आयतारा पापा फ्रांसिसान सेंट पीटर्स स्क्वेअरान जमो आशिल्ल्या लोकांक आपलो संदेश दिलो. हो वेळ जिजू परत जल्मन येतलो म्हणली निरीक्षा आनी जिजूच्या ऐतिहासीक जननाचे दीस उगडास काडचो वेळ. तुमचे भविष्य आत्मविश्वासान पळया. इजाया प्रवादीच्या उतरांचो उगडास काडल्या पापान लोकांचे कश्ट दुखांचे दीस सरोन गेले आनी नवें जिवीत आराम जाला. दूख आनी बेंबिरांत संतोषा वाट जावन आसा. देव सोडवणीची वाट दाखयता म्हूण पापान उलो दिलो. आमी देवाचो मोग करीचे, तातूंत संतोष पावाचे. आमकां जाल्ल्या गायाक कशें आमी श्रद्धेन वोकात पुजतावंगी त्याच प्रमाणे आमी श्रद्धेन देवा कडेन प्रार्थना करीचे. ते दळा मात्र देवाचो प्रोत्साह आमकां लागता म्हूण पापा म्हणालो. Che ha subito una prova molto dura, ma ora è venuto il tempo della consolazione. आमी सर दुडू अधिकार आनी यशस्वेचे गुलाम जावन आसाव. आध्यात्मिक चिंतना देवाचे अस्तित्व तिळसूंक साकार जावन आसात. आमची पदकां वळखून घेवन बोक्सने मागल्यार तेंच आमच्या काळजाक दिवचें नीज समाधान जावन आसा म्हूण पापा फ्रांसीस म्हणालो. E non dimenticate di pregare per me. Buon pranzo, arrivederci e domani buona giornata dell'Immacolata. Che il Signore vi benedica. बंटोळ वारेड्याच्या फरला वेलांकनी मायेक समर्पण दिल्या फिरगजेंत वार्षिक परब आनी फिरग स्थापन जावन 20 वर्सांचो संभ्रम व्हडा दबाजेन आचरण केलो.
संभ्रमीक मिसाचे प्रधान याजक जावन ऋषीवनसो दिरेक्तोर आनी धर्मिकांचो एपिस्कोपल विगार मानादीक बाब पियूस सोस कार्मेलीत हांणी तो तुमकां कितें सांगता तें करा म्हणलो संदेश घेवन मुरयेन आपल्या जिवितांत तो कितें सांगता तें करा म्हणलें उतर पाळलें आनी साबार जाग्यांनी दिश्टीक पडली. आनी त्या वेळी तिणें 300 उतरां सांगलीं म्हणून बाब पियूस सोस बापानी प्रसंग दिलो. पाटल्यान उडयलाय बोगसणें म्हळ्यार म्हजी पातकां तुवें तुज्या पाटल्यान उडयलाय हाचो अर्थ कितें? एकामेकाच्या संबंदांत आमकां दुखचें केदाळा. तो म्हाका कालें उडयत तर म्हाका दुखता. एक दाखलो दिता भुरग्यांक रे बा. तो उडयत आसतना म्हाका दुखता आनी आतां ताणें तें म्हाका दुखयल्लें म्हाका लागलां आनी हांव हें वजें वयतां. जर हांव बोगसिता जाल्यार कालें करता त्या सुद्दां बोगसिता म्हळ्यार हांव ताणें म्हाका दुखयल्लें हांव पाटल्यान उडयतां. आतां पाटल्यान उडयता आसतना म्हाका ताणें दुखयल्लो मुडो मोदें ना बगार तो मात्र आसा. त्या देखून हांवच्या संबंदांत हांव एक जाता हांव पटलून धरता ताका संबंद संपो जाता. जे ताणें म्हाका दुखयल्लें हांव म्हजें मोदें दवरिना बगार म्हज्या पाटल्यान उडयता म्हणजे त्या विशयांत हांव गण्य करना. म्हजी म्हणजे बायबल म्हणटा तुवें म्हजी पातकां. फिरगजीचे विगार मानादीक बाब मनोहर नोरोन्ना हांणी दानीक मानाची वाद दिवन मान केलो. बंटवळ वारेड्याचो विगारवार मानादीक बाब मॅक्सिम नोरोन्ना, फर्ला फिरगजीचो स्थापक विगार बाब बेनेडिक्ट मोंतेरो, वारेड्याचे याजक फालोटायन याजक हजर आशिल्ले. फिरगजीची उपाध्यक्षीण श्रीमती झीटा मेनेजीस हिणें सर याजकांक आनी भक्तिकांक गोवळीक परिशीद आनी फिरगजगारांतर्फेन बरें फेस्त मागलें. SRA मेळाची सिस्टर रीना आणि सिस्टर सरिता हांणी आपली शाश्वीत आंगोन करून देवाक आपली जिणी समर्पित केली. मंगळूरांतल्या वमंजुरांत आसच्या क्वीन ऑफ अपोस्टल्स कोवेंतांत चलिल्ल्या ह्या संभ्रमान मंगळूरचे गवळी बाप अधिक मनाधिक दोतोर एलोशियस पावलसोज हांणी प्रधान याजक जावन मिसाचें बलिदान भेटयलें. देखून देव तिका पातकाच्या सर्व खातांत तावलो तिच्या जल्माच्या पयल्या घडयेंत तावन तिका राखता. तशें ती जल्मातना निश्कळंक जावन तशेंच पातकाचे सावळी सयत खत सयत नासतना ती जल्माता. तें व्हडलें फेस्त दबाजीक परब जावन पवित्र सभा आज आचरण करता. मोरयेक आमी मान करता कित्याक मोरी येजूची. ह्याच वेळार सिस्टर स्युजाई हिणें तिची 25 वर्सांचे समर्पित जिणेचो रुपयोत्सव आचरण केलो. The presence of my superior, Sister Mary Zina D'Souza, I give myself to God the Father through Jesus Christ in the Holy Spirit. Therefore, I, Sister Mary Rina Montero, vow to you, my Lord and my God, chastity, poverty, and obedience forever,
in the congregation of the missionary sisters of the Queen of the Apostles, according to its constitutions, which I shall observe with all faithfulness. प्रांतीय वडील सिस्टर झीना हिने सर धर्म बहिणीक बरे मागले आणि बहिणीच्या आवय बापायक उल्हास आणि धन्यवाद पटयले. उडुपी दिएसीसीच्या कल्याणपूर संतेकट्टेन नव्यान उबारलेल्या रोजार मायेचे देवळाचे उक्तावन आणि आशीर्वचन जानेर 6 चलतले. जानेरीच्या 6 तारखेर सकाळी 9 वरार गांठीचे तोरीचे उक्तावन फिरगस गवळीक मंडळीचे उपाध्यक्ष मानेस जेरी विन्सन डायस आणि मानेस सेंट मॉली डायस करतली. देवाळाचे उक्तावन तशेंच आशीर्वचन उडुपी दिएसीसीचे धर्माध्यक्ष बहुमानाधिक दोतोर जेराल्ड आयझॅक लोबो चलयतले. मंगळूरचे गवळी बाप बहुमानाधिक दोतोर एलोशियस पावलसोस संभ्रमीक मिसाचे बलिदान भेटयतले. मिसा उपरांत 12 वरांचेर वेदिकार्य चलतलें. तशेंच फिरगस फेस्ताक तयारी जावन डिसेंबराच्या 27 तावन सांजेर 5 वरार रोजर सायबिणीच्या मानाक नोवेन आसतलें म्हूण फिरगस याजक बाब फेलिक नेरी आरान्ना हांणी कळयलां. डिवाइन न्यूज सरता परतून हेडलाइन्स. आद्वेंत काळाच्या दुसऱ्या आयतारा पापा फ्रांसिसांतावन संदेश. वर्ला वेलंकनी मायेचे फिरगजेंत वार्षिक परब. आपोस्तलांच्या रानयेचो मेळ एसारी भयणीतावन आपली शाश्वत आंगवणी. तुमच्या फिरगजांनी आणि तुमच्या गावांत कातोलिकांक संबंध जाल्यो कितेंय खबरो आसत तर तुमी आमकां संपर्क करीत. आमचे नंबर 7411006918. ह्यो आयच्यो खबरो फाल्यां नव्या खबरो संगी परतून मेळया. देव बरें करूं.